नमस्कार, हांव प्रणाली आणि तुमच्या आमच्या चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करता ताल्ल्याचें आंबट तिखट। तर यो आमी पळोवया कितें कितें जाय पडटलें तें। हांगा हांवें एक वाटो ताल्ल्याचो घेतला। हे ताल्ले बरे हांवें धुल्या आनी ते बरे उजरून तेंची खवळां काडून घेतल्या। आतां ह्या ताल्ल्यांक आमकां बरें मीठ लावन घेवपाक जाय। अर्द चमचो मीठ घालून ताल्ल्यांक बरें लावन घेवया, अशें मिक्स करून तांकां सायडीन दवरया। मिरसांग वाटून घेवपाक हांवें एक वळ्याची हांगा सोय कातून घेतल्या, ती हांव मिक्सरान घालता। तितून इल्लो अर्द चमचो हळदीचो पिठो घालता, 2 चमचे मिरसांगेचो पिठो घालता। हांगा तुमकां जाय जाल्यार तुमी मिरसांगो बी वापरूं शकता। अर्द चमचो कोथमिरीचो पावडर घालता, इल्लीशी आमटाण आनी उदक घालून ही मिरसांग बरी वाटून घेवया आमी। ही मिरसांग चड बारीकूय वाटप ना आनी मोठीय वाटप ना, मिडियम वाटून घेवपाक जाय। मिरसांग हांगा वाटून घेतल्या आमी। ही पळय अशी मोठी ना बारीकूय ना, मिडियम वाटपाक जाय। आतां ही मिरसांग आमी एका कायलीन घालून घेवया। तितून थोडेशें उदक घालता हांव। ती मिरसांग बरी धवळून घेवया आनी एक भितर उबी चिरलेली हरवी मिरसांग घालया। मागीर इल्लेशें आलें धाडायल्लें घालया। थोडी तिरफळां ही बी धाडोन घेतल्या ती घालता आनी मिक्स करून थोड्या वेळा खातीर झांकणें बंद करया आनी मातसो वेळ खतखतो रावया। हो पळया असो खतखतो येवपाक जाय। हो खतखतो येतकीर ते ताल्ले तितून घालया। तर ताल्ले घालता आसतना सवका घालपाक जाय, नाल्यार नुस्तें मोडटा। तितून मागीर आमी 4 सोलां घालया आनी थोडेशें मीठ घालया। मागीर सायडीच्यान बरो धवळून घेवया, मदल्यान धवळप ना, नाजाल्यार नुस्तें मोडटलें। सायडीच्यान धवळून घेवन तेचेर धांकणें धांपया आनी थोड्या वेळा खातीर शिजपाक दवरया। आनी आमचें ताल्ल्याचें आंबट तिखट तयार जाल्लें आसा। पळया बरो खतखतो बी येयल्लो आसा, तशेंच नुस्तेंय बरें शिजलां। तुमकांय आवडटलें, नक्की ट्राय करा। आवडलें जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। धन्यवाद।